नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या याच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया याच्यो खबरो. काँग्रेस पक्षाच्या CWC बसकेन वंदे मातरम या राष्ट्रगीताची फक्त पयली 2 कडवी गावपाची घेतिल्ल्या निर्णयाविशीं भाजपान खर टिका व्यक्त केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी हो निर्णय देशविरोधी आसा अशें सांगून 1937 वर्सा काँग्रेसीन वंदे मातरम ह्या गिताचे 2 कुडके करून देशाच्या एकचाराचें लेगीत विभाजन केल्लें असो आरोप अमित शाह हांणी केलो. तशेंच ह्या निर्णयांतल्यान तांणी देशाचे कुडके करपाचे आनी द्विराष्ट्रीय सिद्धांताक नेट हाडलो अशें मुखार सांगलें. एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। भारताच्या जनतेक आव्हान करतना काँग्रेस पक्षाच्या ह्या निर्णयाचो समेस्तांनी विरोध करचो असो उलो गृहमंत्री अमित शाह हांणी मारलो. तशेंच आदल्या काळान काँग्रेसीन केल्ल्या चुकी खातीर देशाक गंभीर परिणाम सोंसचे पडल्यार ती चूक परत जावंक दिवची न्हय अशें तांणी मुखार सांगलें. मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। भारताच्या 2 दिसांच्या भेटेर आयिल्ले जपान देशाचे संरक्षण मंत्री शिंजिरो कोइजुमी हांकां आयज भारतांत पावल्या उपरांत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हजेरेन गार्ड ऑफ ऑनर भेटयलो. उपरांत जपानच्या संरक्षण मंत्र्यांनी राष्ट्रीय युद्ध यादिस्तिकाचेर वचून हुतात्म्यांक नमन केलें. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग तशेंच जपानचे समकक्ष शिंजिरो हांणी ते उपरांत नवी दिल्ली हांगा प्रतिनिधी मंडळ स्तरावेली द्विपक्षीय बसका केली. ह्या बसकेन द्विपक्षीय संरक्षण संबंध बळिश्ट करपा विशीं, रणनीतीक विश्वास आनी सहकार्य वाडोवपा विशीं, इंडो पॅसिफीक वाठारांत सुरक्षा आनी स्थिरताय हाडपा विशीं ते भायर दोनूय देशां मजगतीं सहकार्याचे नवे वाठार स्थापीत करपा विशीं चर्चा जाली. ह्या वेळार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी भारताच्या महासागर संकल्पना विशीं प्रस्तावना मांडली. रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव्स के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है. देशान दिसान दीस न्याय वेवस्थेचेर प्रलंबीत याचिकांचो आनी खटल्यांचो पेज वाडपाक लागला. हो पेज उणो करपा हेतान तशेंच लोकांच्यो समस्या बेगोबेग सोडोवपा हेतान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांणी खासा समिती स्थापीत करून मध्यस्थी तशेंच लोक अदालत हांच्या माध्यमांतल्यान सोडोवपाक येवपी खटल्यांचो सोद घेतलो. तशेंच सर्वोच्च न्यायालयान 21 ते 23 ऑगस्ट ह्या काळा मजगती समाधान समारोह ह्या खासा मोहिमेचें आयोजन केलां. सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांणी दूरदर्शनाक दिल्ले मुलाखतीन हे विशीं सविस्तर माहिती दिली. देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट में
21 अगस्त से और 23 अगस्त तक हमने ये समाधान समारोह का आयोजन किया है। समाधान समारोह में हम मध्यस्थता और आपसी सहमति और मध्यस्थता दोनों के माध्यम से जितने सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं उनमें से कुछ केसों को उनका निपटारा करने का हम प्रयास उसमें करेंगे। मध्यस्थता, मीडिएशन और आपसी सहमति है, उसमें कंसिलिएशन भी है, लोक अदालत भी है। विशेष रूप से ग्राम पंचायत के माध्यम से हुआ, कम्युनिटी मीडिएशन के माध्यम से हुआ। लोगों ने किसी भी रूप में अपने मुकदमों का निपटारा करने का स्वयं फैसला जब किया, ऐसे हमने इस सारे प्रयास को एक समाधान समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उसमें मैंने हमारे सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की एक कमेटी का गठन किया और उन कमेटी के साथ और हमारे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज ने, सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी ने और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने, सभी ने मिलकर के उसमें अथक प्रयास किया है। बहुत सारे ऐसे केसेस को हमने उसमें छांटा है जिनमें हमको लगता है कि ये आपस में सहमति से या स्वेच्छा से पार्टीज इसमें सहमति करके इन मुकदमों को निपटाया जा सकता है। उसमें फैमिली डिस्प्यूट्स भी होते हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केसेस भी होते हैं। चिमला हांगा भाजपाच्या नव्या राज्य मुख्यालय काम पुराय जाला, तशेंच सप्टेंबर दिसा गृहमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी ह्या नव्या इमारतीचे उक्तावण करपाची कार्यावळ आयोजीत जातली। मजगती आयज प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांच्या हस्तुकी हे इमारतीन वास्तुशांती पूजेचे आयोजन केल्ले। प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांणी हे विशीं सविस्तर माहिती दिली। भारतीय जनता पार्टीचे हे जे भवन ताजे आयज काल आनी आयज हाजी धार्मीक विधी आसा त्यो सगळ्यो आयज आमी पूर्णत्वाक व्हरतात आनी रामकृष्ण होम्स आणि सुदर्शन हवन आणि आज वास्तुशांती आणि घडवण ह्या अनुसार जे आमचे विधी आसा त्यो विधी पूर्ण करून हे वास्तू ही जी आसा ती धार्मीक दृष्ट्या मागीर शुद्धीकरण आनी सगळें जाल्लें केल्या नंतर मागीर येणाऱ्या 6 तारखेक माननीय श्री अमित भाई शाह हांच्या हस्ते ते लोकार्पण जाता। खूब आनंद जाता कारण भारतीय जनता पार्टीची वाटचाल जी आसा ही तशी संघर्शानच वयर सरल्या। मुळात लोकांच्या घरांनी घरां बैठका घेवन पणजी एक मध्यवर्ती ठिकाणी धाकटेशें कार्यालय आशिल्लें आनी ताजे नंतर ते कार्यालयाचो विस्तार करीत करीत आमच्या आज जेन्ना अमित भाई शाह जेन्ना आपल्या हातान जेन्ना धुरा घेतली अध्यक्षपदाची तेन्ना तांणी संकल्प केलो की प्रत्येक जिल्ह्यान आपली कार्यालय आसपाक जाय। केंद्रीय राज्य ऊर्जा मंत्री तशेंच गोयचे लोकसभा खासदार श्रीपाद नायक हांणी विकसीत भारता खातीर नशामुक्त युवा ह्या विशयाचेर आधारीत मल्टीमिडिया प्रदर्शनाचे उक्तावण केलें। हे प्रदर्शन भारत सरकाराच्या माहिती आनी वितरावण मंत्रालयाच्या गोंयांतल्या केंद्रीय संचारण ब्युरोन श्रीनिवास सेनाय धेंपो स्वायत्त महाविद्यालयाच्या NSS युनिटाच्या जोडपालवान बांबोळेच्या खुजिरा हांगा आयोजीत केल्लें। ह्या प्रदर्शनाचो मुखेल हेत तरणाट्या मजगती घोडे वखदांच्या वायट परिणामाविशीं जागृताय करून तांकां बरी आनी नशामुक्त जीवनशैली आपणावपा खातीर उर्बा दिवप जावन आशिल्लो। ह्या वेळार उलोवप करतना एक सशक्त, निरोगी आनी विकसीत भारत घडोवपाक तरणाट्यांचे म्हत्वाचें योगदान आसतलें आनी ते खातीर तरणाट्यांनी घोडी वखदा सारक्या संवय कडल्यान पयस रावप गरजेचें असो उलो श्रीपाद नायक हांणी मारलो। अभियान जे सुरू झाला माननीय प्रधानमंत्री देशाचे नरेंद्रभाई मोदीजीन जवळजवळ 100 आठवडे हे अभियान ह्या देशात चलतले ताची घोषणा ह्याच ऑगस्टाक जाल्ली आसा। आज जर मी पळोवंक वचत जाल्यार खूब थोडीशी मातशी दुःखाची गोष्ट आसा की आमची तरुण पिढी जी युवा पिढी जी आसा ती खंय तरी आज ड्रग्स किंवा बाकी सगळे व्यसनं जी आहा त्या व्यसनाक अधीन जावपाचे हातूंत वतात आनी त्यामुळे त्याच्या खाण्याचेर फाल्यांचो देशाचो भार आमी दवरतले। हे देश चलोवपाची जी काही हें आसा ती ह्या युवकां मध्ये जी शक्ती आसा ती शक्ती आनी वाडोवपाक सोडून जी शक्ती ह्या ड्रग हेतून मेळ्ळ्या नंतर ती आनी खंय तरी क्षीण जाता आणि ताजे पासून युवकांक भायर काडपा लागून तांकां तांचे मनाची जागृती करपा लागून अशे तरेचें अभियान हें सुरू केल्लें आसा
हांव धेपे कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर कामत सर हांचे मनापासून अभिनंदन करता की गोंयांतलो पयलो कार्यक्रम तांणी ह्या हो नशामुक्त कार्यक्रम हे अभियान तांणी पयलें आपल्या कॉलेजा पासून सुरू केल्लें आसा. अशें हें अभियान आमचे सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशन जे आसा ते ही संस्था माध्यम दिला. ही संस्था सगळे तरेचे हें गोंयभर करपाचें काम तांणी आमच्या आंगाचेर घेतलेलें आसा आनी म्हणून मेश्राम सर तांचे जे प्रमुख आसा तांचे हांव मनापासून अभिनंदन करता. आयज BWF संवसारीक बॅडमिंटन वस्तादपण सर्तीत भारताचे खेळगडे उपांत्य फेरयेंत आदल्या खेळान उपांत्य फेरयेंत जागो मेळोवपाक देंवतले. नवी दिल्ली हांगा सुरू आशिल्ले हे सर्तींत बायलांच्या एकोडी खेळांत संवसारीक वस्ताद PV सिंधू चीनाच्या वांग जी हांच्या आड खेळटली, जाल्यार दादल्यांच्या एकोडी खेळांत भारताचो आयुष शेट्टी इंडोनेशियाच्या खेळगड्या आड झुजतलो. दादल्यांच्या दोट्टी खेळांत सात्विक साईराज, रानकी रेड्डी आनी चिराग शेट्टी हांची जोडी जुनैदी अलिफ आनी रॉय किंगयाक हे जोडी आड खेळटले. बायलांच्या दोट्टी खेळांत भारतीय जोडी ट्रिजा जॉली आनी गायत्री गोपीचंद जपानचे जोडी आड खेळटली. मिश्र दोट्टी खेळांत ध्रुव कपिला आनी तनिषा क्रेस्टो चीनाच्या पंगडा आड खेळटले. आयज सांजे 5 वरां सावन हे खेळ सुरू जातले. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. भारताच्या वीरांची गाथा